नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयचे पूर्वेक रिंग रोडाचो DPR करूंक केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाची मान्यताय. रिंग रोड कर्नाटकाक जोडटले. केंद्रीय मंत्री गडकरीन जाहीर केला. इंटरस्टेट ट्रॅफिक मॅनेज करूंक रिंग रोड जाय म्हूण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खंय मागिल्लें. गडकरीन मुंबय गोवा हायवे कामाची हवाई पळोवणी केली. डिसेंबर मेरेन खंय हायवे तयार. त्याच्यानंतर गोव्याला आम्ही एक ऑलरेडी बरेच पूल वगैरे बांधले आहेत. गोव्यात जवळपास 15,000 कोटीची कामं केली आहेत. तुम्हाला जुवारी ब्रिज माहितीच आहे, जो सुंदर बांधला आहे. आता गोव्याला तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली आहे की गोव्याच्या ईस्टर्न साईडला, कारण एका बाजूला समुद्र आहे, तर गोव्याला एक रिंग रोड करावा आणि हा हायवे डायरेक्ट कर्नाटक रोडवर जोडायचा तिकडे. तर त्यांच्याही प्रकल्पाला आम्ही DPR करायची सूचना केली आहे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून. त्यामुळे एकदम ही लाईन डायरेक्ट दक्षिणेत जोडण्याकरता उपयोगी होईल. साधारणतः याची मंजूर किंमत पहिल्यांदा 11,450 कोटी इतकी होती, पण भूसंपादनाची रक्कम आणि त्याच्यात जे काही डिक्लेअर झालेले अवॉर्ड आहे त्याच्यामुळे याच्यात वाढ झाली आहे. आता सुधारित किंमत 15,566 कोटी रुपये झालेली आहे. मुंबई गोवा मुंबई गोवा 4 लेन हायवेचे काम डिसेंबर मेरेन जातले म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयला. महाराष्ट्र कोकण वाठारा खातीर मोठो बूस्ट. ताणें बेरेस्तारा हवाई पळोवणी केली. पनवेल इंदापूर हायवेचे काम अडकल्लें. आतां भूंय संपादनाच्यो आडखळी मेकळ्यो जाल्यात. ह्या हायवेचो फायदो खंय 67 टुरिझम स्पॉटांक जातलो. फळभाज्याच्या ट्रान्सपोर्टेशनाकूय लाव. आणि डिसेंबरमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत आता हे काम आम्ही पूर्ण करू आणि जानेवारी महिन्यात पूर्ण रस्ता मिळेल. आणि मुंबई टू गोवा हे साधारणतः 4.5 तासात पूर्ण होईल. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विधानसभेत आज निमाणे दिसा 7 म्हत्वाचे कायदे पास करूंक येतले. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील. भात शेतजमीन बिगर शेतकाराक विकूंक वा गिफ्ट करूंक मेळची ना. बांदकाम मान्यतायेचो अर्ज निकालांत काडूंक पालिकांक 15शीची मुजत घालपी कायदो. कोमुनदादीच्यो जमनी भौशीक वापराक तशेंच राज्य हायवेक भूंय संपादन सोंपें सरळ करपाची विधेयकांय आसात. गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील विधानसभेत मांडला. बिलांत तरतुदी आसात त्यो अश्यो: भात शेत जमनीचो मालक ती जमीन शेतकारा शिवाय दुसऱ्या कोणाकूच विकूंक शकना. इंडस्ट्रियल वा कमर्शियल अस्थापनाक शेती उपक्रमा खातीर जमीन जाय आसत जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याच्या मान्यतायेन विकूंक येता. सहकारी फार्मिंग सोसायटीक जमीन विकपाक जाता. शेतकार ना, मात शेती करपाक सोदता जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याच्या मान्यतायेन शेत जमीन विकूंक मेकळी. मात ते जमनीर 3 वर्सां भितर शेतकामाक सुरवात करची पडटली. तशें केलें ना जाल्यार 3 वर्सांनी जमीन सरकाराची जातली. शेती बगर हेर कसल्याच कामाक जमीन वापरूंक मेळची ना. कायदो मोडटल्याक जमिनीच्या मार्केट दरा प्रमाण फायन. सरकार कसलीच लुकसाण भरपाई दिनासतना जमीन करतलो जप्त. ह्या प्रकरणांत चवकशी करपाचे अधिकार, खंयच्या कोर्टांनी केस घालपाक मेळटा, अपील खंय करपाक मेळटा, ताच्यो सगळ्यो तरतुदी बिलांत आसा. हें बील शुक्रारा मान्यतायेक विधानसभेत येतलें. दुरुस्तीक येवपी बाकीची 6 बिलां आसात ती अशीं: गोवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बील, गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बील, गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 बील. नवे दुरुस्ते प्रमाण सरकार भौशीक प्रकल्पांक कोमुनिदादीचे परवानगेन तांच्यो जमिनी विकत वा लिजार घेवंक शकता. कोमुनिदाद खाजगी एजन्सींक जमीन डेव्हलप करपाक दितले जाल्यार सरकाराची मान्यताय लागतली. कोमुनिदादीची वेंचणुकीची प्रक्रिया सुटसुटीत करपाची तरतूद बिलांत. गोवा म्युनिसिपॅलिटी बील. म्युनिसिपॅलिटीचे वॉर्ड डिलिमिटेशनाचे अधिकार खात्या कडल्यान काडून राज्य वेंचणूक आयोगाक दिवपाची तरतूद. बांदकामाच्या परवानगेक आयिल्ले अर्ज तडीक लावपाक आशिल्लो 60 दिसांचो प्राझ देंवन 15 दीस करतात. 15 दिसान अर्ज निकालाक काडलो ना जाल्यार अर्ज अप्रूव्ड धरपाची तरतूद. गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बील. फामिलीचे मालमत्तेचे विभागणे खातीर PDA वा चीफ टाउन प्लॅनराचो हरकत ना दाखलो लागचो ना अशी तरतूद. गोवा हायवे लॉ बील. हायवे कायदो परत रिवायव करून रस्तो रुंदीकरणात येवपी अडचणी पयस करप.
भूसंपादनाक आता जमीन धारकाचे कन्सेंटाची गरज ना. 2013च्या कायद्यासकल मार्केट व्हॅल्यू परस 3-4 पट मायज भरपाय दिवन भूसंपादन थेट तडीक लावपाची तरतूद विधेयकान. 7 बुलां शुक्रारा चर्चा आनी पास करूंक सभागृहा मुखार येतली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. भारतात 3016 नव्यो कोविड केशी 40% वाडल्यो. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दिसाच्यो सगळ्यांत चड केशी. फाटल्या वर्सा 2 ऑक्टोबराक 3375 केशी मेळिल्ल्यो. 24 वरांत 14 जाण गेले. गोंयांतय केशी वाडटात. 24 वरांत 108 नव्यो केशी. एक्टीव केशी पावले 450 वयर. 7 जाण हॉस्पिटलांत. एकलो सोंपलो. भारतांत कोविडाच्यो केशी वाडटा. 24 वरांत 3016 नव्यो केशी. सरासरी 40% वाड. एक्टीव केशींचो आंकडो 13,000 पार. पॉझिटिव्हिटी रेट पावली 2.7%. फाटल्या 6 म्हयन्यांत हो केशींचो सगळ्यांत चड आंकडो. फाटल्या वर्सा 2 ऑक्टोबराक 3375 केशी मेळिल्ल्यो. गोंयांतूय केशी वाडटात. कोविड शिश्टाचार पाळचे म्हण स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट दोतोर प्रशांत सूर्यवंशीचो उलो. कोविड शिश्टाचार पाळिना म्हूण खंय केशी वाडटा. गोंयांत 17 पेशंट हॉस्पिटलांत आसात. एकल्याक डिस्चार्ज दिला. सगळे पेशंट 60 वर्सां वेले. एकलोय ऑक्सिजनार ना. रिकवरी बरी आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. XBB 1.16 कोविड वेरियंटाच्यो केशी मोठ्या प्रमाणात मेळत आसात. महाराष्ट्र कर्नाटकांत पातळटा. 24 वरांत कोविडान 14 गेले. 3 महाराष्ट्र, 2 दिल्ली, 2 हिमाचल प्रदेशांत, बाकीचे केरळांत. केंद्राकडच्यान वाशिनां हाडपाक हालचाली सुरू जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बरें काम केल्यार बरेंच दिसतलें. 10 वर्सांचो हिरो अंकुर कुमार संजय प्रसाद प्रुडंटा कडेन उलयलो. 4थींत शिकतल्या ह्या अंकुरान 3 भुरग्यांक न्हंयत बुडटना साल्वार केले. नांव गेल्ले कडेन तांकां बुडटना अंकुरान पळयले आनी तांच्या आदाराक कोणूच येना तो पळोवन स्वता उडी मारली. एक एक करून तिगांकय काडले. मुख्यमंत्री धरून गोंयभरच्यान ह्या बालवीराची तोखणाय. होच तो हिरो अंकुर कुमार संजय प्रसाद. 10 वर्सांचो. रावता कुमारजुव्या. मूळ बिहारचो. एकाच दिसान पुराय गोंयभर ताची चर्चा. ताणें 3 भुरग्यांक बुडटना साल्वार केले. गजाल शेनवारची. गांवांत शांतादुर्गा कुंभारजुवे कान्नीचो गुलाल आशिल्लो. गुलाल खेळटकूच कडेक न्हंयचेर भुरगे न्हांवंक गेले. तातूंतल्या 3गांक बुडटना अंकुरान पळयले. ताणें आदाराक उलो मारलो. मात कोण येना तें पळोवन ताणें न्हंयत उडी मारली. 3गांक कशें साल्वार केले ते आयकात. मैं उधर बैठा था और वो डूबने बच्चा बोलने लगे. तुझे तैरना आता था? आता थोड़ा थोड़ा आता है. तुझे डर नहीं लगा जब उन्होंने बोला बचाने के लिए? काका को बोला था, कुछ नहीं बोला तो मैं आके दौड़ के सीधा कूद गया. और तुझे नहीं लगा कि पापा किसी को बुलाने के लिए, हेल्प के लिए? मैं बोला तो वो बोला कि मजाक कर रहे थे. मैं कूद के सीधा. किसको बोला था तूने? एक काका था. तुमने बचाने के बाद उनको, बाद में तूने क्या किया बचाने के बाद? बचाने के बाद उसको मैं पेट दबा. मुझे पता था ऐसा करना चाहिए और मैं गाँव में देखा था. तुझको बचाया और तुझे पता चला कि वो सेफ है, तब तुझे कैसा लगा? पहला वो सेफ नहीं था. बाद में उसका पेट दबा तब हाथ ऊपर करने लगा. और दोनों का पेट दबाया का? एक ही का? वो दोनों ठीक थे. आवय बापूय दिसवड्याचे कामगार. पुताचें कितें बरें वायट जाल्लें जाल्यार ह्या विचारांतूच आवयन खबर कळटनाच अंकुराक पयलीं पेटलो. हो प्रकार पळोवन शाळेन शिक्षकूय मारीत म्हणून अंकुर 2 दीस शाळेनूच गेलो ना. तो गया तो? हाँ, मेरी मम्मी ने मारा मेरे को. मारा तेरे को? पर शाबाशी नहीं दी? बाद में मैं टीचर फोन करके बुलाई. बोला क्यों नहीं आ रहा था? तो मैं बोला धन कुमार बोला कि उसको से निकाल दिया. तो बाद में बोला कि क्यों, अच्छा काम किया तो क्यों निकालूं मैं? बोला कल से आ. तो मैं कल गया तो कल बहुत लोग आए थे. प्रुडंटाची टीम अंकुराक सोदीत त्याच्या घरा पावली. कुमारजुवा एका बिराडाक अंकुराची फामील रावता. आवय बापूय भयण भाव 4गांचो संसार. सरकारी शाळेच्या भुरग्यान येदे मोठे धाडस दाखयले तें पळोवन त्या भुरग्याची तुस्त करूंक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय ताका मेळूंक पावलो. गोंयभरच्यान अंकुराची तोखणाय. प्रुडंटा खातीर
शिरीष कुंकळीकर. गोंयच्या रस्त्यार मरण नित्याची, शेकडे हजाराच्या तालावाचे कोत ना, जागृताय कारवायचो धाक ना, बेशिस्त बेजबाबदार ड्रायव्हिंग, हेल्मेटा कोपराकच. मार्च मेरेनचे मरणाचे आंकडे 2022च्या 3 म्हयन्या परस सुमार दोबराद मायज. 700 मायज अपघात आनी 86 फेटल. 87 दिसांत 91 गेले. तालांव मरणाचो आंकडो वाडटा, एक्सिडेंट उणे जावपाचें नांव घेना. जे गोंयांत दिसाक 5 ते 6 एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंटल डेथ मिनिमम टू मिनिमम दिसाक एक एक्सिडेंटल डेथ जाता. आमी एकदां कोरोनाक भियाताले, म्हणजे कोरोनाक दिसांतलो एक मनीस गेलो जाल्यार आमकां दिसतालो एक मनीस गेलो मरे म्हणून. आनी हांगा तर यंग भुरगे खंय तरी म्हणजे स्पिडीत धांवत रावले. मोबायल सगळ्या विशेश करून भुरग्यांक आनी ड्रायव्हिंग करता त्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता खंय तरी ड्रायव्हिंगाचेर कंट्रोल दवरचो. स्कुटरीन भोंवता तोय मनीस आमचोच आसा, तो तेकाय जीव हां म्हणटा. स्कुटरीन भोंवता तेका 4 व्हिलरवाले केन्नाच सायडीन आनी 6 व्हिलरवाले पळयनात, त्या ती दुसऱ्या रस्त्यार आसता तेकाय बी तांणी पळोवचें ही म्हजी विनंती. टुरिझम स्टेट गोंयचो रोड ट्रॅफिक धोकादायक जायत चल्ला. गोंयचे रस्ते धोकादायक जायत चल्ल्यात. नित्याचे मरणाचे रिपोर्ट येतात, लोक पळयतात, वाचतात, मात दर एकलो तेच वाटेन. ड्रायव्हिंगाक धरबांना पुलिसांची फायन आनी कारवाय किकोत. पळयात हे चालू वर्साचे पहिल्या 3 महिन्यातले आकडे. अंदूचे मार्चातले अपघात 739, तातूंत फेटल 86 जाल्यार वट्ट 91 सोंपले. हे जाले अंदूचे. 2022 जानेर फेब्रुवारी आनी मार्च मेरेन अपघात पळयात. पोरू परस अपघात कमी, मरणां चड. अपघात 769, तातूंत फेटल 48, सोंपले 52. आता फक्त मार्च महिन्यातूच परिस्थिती पळयात. मार्चात वट्ट 228 अपघात झाले, तातूंत फेटल 21 आनी मरणां 23. 2023च्या तुळेंत फाटल्या वर्साच्या मार्चांतली परिस्थिती पळयात. मार्च 2022 209 अपघात जाल्ले, फेटल 8 आनी मरणां 9 आशिल्ली. अपघात कमी, मरणां चड, म्हणजे रस्ते रूंद तितली बेशिस्त ड्रायव्हिंगाची स्पीड वाडली. इम्पॅक्टाचेर मरण. पुलिसांचो दिसाक 10 लाख मायज फायनीचो गल्लो. तरी हेल्मेट कोपराक. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. स्मार्ट सिटीच्या कामात महापालिकेक थेट हस्तक्षेप करूंक मेळना. ती कामां मुखेल सचिवा सकयल येतात. CCP जबाबदार ना. बापाय उपरांत महापौर पूत रोहित मोन्सेराताची तीच भाशा. रोहित तिसरे खेप पणजे महापालिकेचो बिनविरोध महापौर. संजीव नायक उपमहापौर. पणजे मार्केटाचो लिजांचो इशू तडीक लायता म्हणूनय परत उलयला. The main person on the board is Chief Secretary who makes all the decisions, everything. It is not us who make day-to-day. See, we go there to basically approve funding. There is no major decision that is thing and to approve projects. That's about it. No, but don't you feel that, like how he has said, that CCP should also play an See, important CCP role? Because finally people blame you. No, I understand also. No, that is the most frustrating part also, because now every work has been tendered out to a different agency. The sewage network is done by sewage department. Everything, the roads are being done by Jusuda. Smart Cities has their own contractors and everything also. The CCP has no power over any of these people also. The most we can do is write letters to the Smart City, which we've been doing, telling them to speed up the work, to take care and everything like that. But unless these departments also put pressure on their engineers and force them to do their jobs, nothing is going to think. But how would you overcome that when you say CCP has no powers and people are just... But that is what I'm saying. No, that is something that I cannot help also now. No? See, we are doing regular inspections. We are putting pressure on the engineers every single day also now. So it's frustrating on our part also, no? When people blame us for something that we have not done. See, I understand we are caretakers of the city also. But if we don't have the powers to enforce, that is another issue that we face also. सरकारी खात्यांच्या नव्या बिल्डिंगांची मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान दशा. नव्या बिल्डिंगांचे सरकार कोटी घालता खरे, मात मेंटेनन्स ना. फोंडेचे नवे तालुका RTO बिल्डिंगेची दशा जाल्या. डिसेंबर 2016 उक्ते जाल्ल्या RTO बिल्डिंगेचें सामान एक निखळत आसा. वण्टीचे टायल्स गायब, जनेलाचे ग्लास फुटल्यात. मेंटेनन्साचें खातें घडये थंय नजर पसून घालिना. हांव सद्या आसा एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पोंडा हाज्या ऑफिसा भायर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हें जें ऑफिस दिसता एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट फोंडेचें. कोणूय पळयल्यार म्हणटलो काय बरें ऑफिस, गोंयान अशें खंयच ऑफिस ना अशें फोंड्या बांदलां. 1 डिसेंबर 2016
ह्या दिसा ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जालें आनी आयज ह्या ऑफिसाक 10 वर्सां सुद्दां कंप्लीट जावना, पूण ह्या ऑफिसाची सद्या परिस्थिती कितें आसा ती जेन्ना आमी पयली तेन्ना म्हाका दिसता तुमी आबूज जातले. तर सद्याची आमी परिस्थिती पयली, ही जे RTO ऑफिस आसा फोंडेचें म्हणटा तेजी आमी परिस्थिती पयली तेन्ना ताचे जे वण्टीचे टायल्स आसा ते सुटल्या आनी जे भायर तेंचे जे ग्लास आसा, विंडोक जे ग्लास आसा ते ग्लास सुद्दां हांगासर फुटलेले आमकां दिश्टी पडटा. हेजी परिस्थिती खूब म्हाका दिसता विकट आसा. फाल्यां कोणूय जेन्ना लोक हांगासर ह्या ऑफिसान येता तेंचेरूय ते जे वण्टीचे जे टायल्स आसा ते सुद्दां हांगासर म्हाका दिसता पडपाक शकता. म्हाका दिसता PWD जे मेंटेनन्स करता ह्या बिल्डिंगेचे तांणी दिसता म्हाका बेगीनच्या बेगीन ह्या गजालीची दखल घेवची आनी जे हे मेंटेनन्स काम आसा ते म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन पुराय करचे. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. भोमा हायवे विस्तारांत जमीन माफिया घुसपाल्या. नॉन सेटलमेंट झोनांत प्लॉट करून विकपाचो प्लान जाला. थंय सध्या रस्त्याक एक्सेस ना म्हूण खंय हायवेच्या विस्ताराचो प्लान चल्ला. भोमकारांचो आरोप. भोमा हायवे विस्ताराक विरोध चडार पडलो. थळाव्याची कोर्टांत वचपाची तयारी. जमीन माफिया आड खंय भोमकार TCPतय वतले. आमी मागता एक पंचायत करता एक खंय तरी कितें तरी हिडन एजेंडा आसतलो पंचायतीचो. सगळे मिलाप आसा हे. आता माझे एलिगेशन हे आसा, जर तर त्या रस्त्याचेर PWD म्हणटा इतली हायटीक आमकां हे आसा ते आसा, PWDन प्रपोज केल्ले जाग्यार आयज एक बिल्डरान इलिगल प्लॉट करून तेणेच आयज तेज्या तोंडान सांगले ती नॉन सेटलमेंट झोन म्हणून. तो तुमी आयकला आसतले. नॉन सेटलमेंट झोनान ते प्लॉट कशे जाले आनी ते विकले गेले. आयज कोण मामलेदार आसा हितून शामील, हे करपाक कोण कोण आसा हेची सखोल चवकशी जावपाची गरज आसा. आयज तेजे म्युटेशन कशें जाले, आयज तेका रोड ना. आमी म्हणटा न्हू आमकां कडल्यान काडून तेका रोड दिवपाचें तेंचें इंटेन्शन आसा. आयज हे आमकां क्लियर करपाक जाय. आयज जर लँड माफियाक लागून जर हो गांव काबार जाता जाल्यार तेजेर आयज खंय तरी कोणें केला तेजो जबाब आमकां मेळपाची गरज आसा. म्युटेशन जाल्ले आमचे कडेन प्रूफ आसा आनी आयज त्या मामलेदारान सांगला आमकां एक फायल खंय तरी आमची मिसप्लेस जाता, आमकां दिवंक मेळना. पास अजून रस्तो पासूच जावंक ना जाल्यार ते हेजेर हे प्लॉट कशे येयले. तुम्ही TCP कंप्लेंट करते त्या बाबतीत? करतले, 100% करतले. आयज आमी जितले NGOs आसा आमचो फुडलो जो मूव आसा पब्लीक लिटरेशन फायल करतले आमी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.